क्रिस्त ते मोगाच्या भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या आमच्या नियाळाक आमी एक व्यक्ती आनी ताचें व्यक्तित्व मेजलां आनी तो जावन आसा पेद्रो. तो जावन आसा पेद्रो. आमकां हर एकल्याकी एक आदर्श म्हणयेत. आमकां हर एकल्याकी आमच्या आत्मीक जिवितांत तशेंच आमच्या सालत्या जिवितांत मार्गदर्शन दिवचो व्यक्ती आनी ताचें जिवीत आदर्श जावन आसा. भाव भयणीनो, जेजूक धरिल्ल्या उपरांत गेत्सेमनी मळ्यान पेद्रो आसा आनी जेजूक धरिल्ल्या उपरांत पेद्रो जेजूचो पयशेल्यान पाटलाव करता. हाच्या शुभ वर्तमानाची उतरां पळया. श्रेष्ठ याजकाच्या घरा जेजूक वेलो. येदोळो जेजूच्या लागीं आसलो पेद्रो पयशेल्यान जेजूचो पाटलाव करता. हे मेटा जेजूक नेगार करच्या कुशीन. पवित्र पुस्तकाचो बरयणा म्हणटा पयशेल्यान जेजूचो पाटलाव करून तो येता. जेजूस तूं कोणे सांगल्यार हांव तुका सांगसून हांव तुजे सांगतार जीव दिवंक तयार आसा म्हणलो पेद्रो जेजूक धरिल्ल्या उपरांत पयशेल्यान पाटलाव करता. ताच्या उपरांत ताचे सांगता पळया, ताचे सांगता कोण आसा? जुआंव आसा. अन्नास आनी केफासाच्या घरा जेजूक वेलो जर्ती करच्याक आनी पेद्रो थंयसर पावता. पेद्रो आसा जेजू सांगता. जुदास जेजूक विक्रीत केल्या उपरांत वचून गळपास काण घेता. जेजू सांगता रावना तो. पूण पेद्रो पळया एका कुशीन जेजूचो पाटलाव करून ताका जाय आनी एका कुशीन हांव पेद्रो तें सैम आसा. एका कुशीन जेजूक पाटलाव करूंक वडणी आनी एका कुशीन ताचेंत सैम. भाव भयणो, पयलें पेद्रोचें जिवीत तुका आनी म्हाका कितें शिकयता? आमचे थंय ती आशा आसा, उर्बा आसा, जेजूचो पाटलाव हांवें करी जाय ती उर्बा. पूण आमचेंच म्हणलें सैम आसा पळय तें जेजूच्या लागीं येवंक सोडिना. देखून आमी पाटलाव करता कशें पेद्रोन जेजूचो पाटलाव केलो. ह्याक जेजूक धरिल्ल्या उपरांत पयशेल्यान तो जेजूचो पाटलाव करतलो. पयलो संदेश आमकां देवाचें उतर. भाव भयणीनो, निजायकी तें पावरफूल दोन दरीच्या तालवारी परीस पळया. एका उतरांत पेद्रोची जिविताची निमाणी मेटा कशी सोम्या सांगता तो समकलो आनी आमच्या जिविताक सोबीत तरान ताळ पडटा. ताका पाटलाव करूंक जाय पूण ताचें म्हणलें कितें आसा पळय तें सोडिना. हांगासर हांवें जेजू सांगता आसा म्हूण दाखयलें जाल्यार ताकाय सोडिनात, ताकाय कुर्सायतात, ताणें कश्ट भोगी जाय पडटा. भाऊ भयणीनो, आमी जेजू सांगता संपूर्ण आसाव जाल्यार ताच्या उतरां प्रकार आमी चलता तेदळा आमी कश्ट भोगी जाय. देखून जेजू सांगता रावोंक आमकां कश्ट जाता, कश्ट जाता. पयलें आमी मुखारच्यातल्यान नियाळ मुखार वचना जायत्यो संगती नियाळूंक आसात. आनी थंयसर भाऊ भयणीनो अन्नास आनी केफासाच्या घरा वचूंक एक अशीर वाट आर्च्या बरी. ताका एक गेट, त्या गेटींतल्यान भितर सरतना थंयसर प्रधान याजकाच्या घरची साकर म्हणाली. थंयसर पावल्या तेन्ना ती म्हणाली हाका खंय पळयल्या बरी जाता. पळया त्या गेट भितर ताणें वचत जाय. तुमी भाग्यवंत जाग्यांक गेल्या जाल्यार थंयसर याजकाचें घर खंय आसलें म्हूण दाखयतात. अशें देवण वचत जाय आनी ताका आर्च्या बरी आसा. हांगासर प्रधान याजकाचें घर आसलें आनी जेजूक खंयसर तांणी कश्टिल्लें तें पोंदा जागो आसा थंयसर ते दाखयतात. आनी थंयसर त्या आंगणांत पेद्रो पावला. क्वाड्रँगल म्हणटात. चारय कुशीनी वणोदी मोदें घर आनी मोदें आंगण आसा. त्या आंगणांत त्या सोजेरा सांगता लोकां सांगता पेद्रो थंयसर हाजीर आसा. पळया त्या राती थंड आसलें, हिम आसलें, देखून पेद्रोय थंयसर बसला. पूण पेद्रोक 3 डेंजर आसात. 3 डेंजर कितें? पयलें ताचेंच धैर्य, सेल्फ कॉन्फिडन्स, ताचेंच धैर्य कॉन्फिडन्स, ताणेंच जोड घेतलें धैर्य. देखून ताणें म्हणलें कोणें सांगल्यार हांव सांगचो ना. म्हळ्यार पयलें डेंजर तो ताच्याच बळाचेर पातयो नासलो, ताच्याच बळाचेर पातयो नासलो. कोणें सांगल्यार हांव सांगचो ना. हें धैर्य
नीज दयर न्ही हें डेंजर. आमी जायते फावटी जेजूक हांगासर येवन सांगता तुजो हांव मोग करतां, तुज्या सांगाता रावता. कोणाचें बळ? कोणाचें बळ? आमच्याच बळान हांव सांगता तुजे सांगात हांव रावतां, तुजे सांगात राव. पयलें डेंजर. दुसरें, भाऊ भयणीनो, जेजून ताका सांगलें जागृत रावा, मागणें करा. मागणें ताणें करूंक सुकोन पडलें. कित्याक? गेत्सेमने मळ्यांत ते न्हिदले. जागृत रावा. ताणें ताची जागृतकाय करी जाय आसली. ताच्या बदलाक तालवार काडटा, तो मारूंक मुखार सरता. ते आनी एक डेंजर. मागणेंय ना, जागृतकाय ना, दोनी संगती डेंजर. भाऊ भयणीनो, आमकां कसलो संदेश? तसो संदेश जेजू दिता. मागणें करा आनी जागृत रावा. गरजे भायर समस्या करूंक वचनाका. तिसऱ्यान भाऊ भयणीनो, तो जेजू तावन पयस रावुल्लो. जेजू तावन पयस रावुल्लो. जेजू तावन पयस रावचें म्हळ्यार काळोखांत रावचें. तो जेजू तावन पयस आसा. जेजू थंयच उजवाडांत आसा. वो आनी कितें केशें काळोखांत रावला. मुखार सरूंक ना. तो पयशिल्यान येता जेजूच्या. जेजू आसले कडेन कंडिशन उजवाड आसलो. कित्याक? अन्नास कैफा सक्कड आसात. तांणी पळय जाय, झर्ती करी जाय. पूण जेजू लागीं तो ना. तो पयस आसलो, काळोखांत आसलो. केदळा आमी जेजू तावन पयस आसा, तेदळा थंयसर काळोख आसा. तीन संगती. ताच्या उपरांत कितें जालें? पेद्रू वचून उज्या लागीं बसता. पेद्रू वचून उज्या लागीं बसता. भाऊ भयणीनो, तो उजवाड थंयसर आसलो. पेद्रूच्या तोंडार पडटना कितें जालें? पेद्रूची वळख धरतात. उज्याच्या आगटे युवा आसले न्ही गी. सदां एप्रील सुरू जावन येतना ती युवा आसता. आनी चड युवा आसले आनी त्या देखून ते उजो घालून सक्कट बसले. पेद्रूय बसता. तो उजवाड पेद्रूच्या तोंडार पडटना पेद्रूची वळख धरतात. ती साकर म्हणटा, तूं तांचे सांगाता आसुल्लोय. तूं तांचे सांगाता आसुल्लोय. म्हाका कळीत ना. पयले फावटी म्हाका कळीत ना. त्या उज्याच्या उजवाडांत ताचे मुखामळ दिसले. तूंय एकलो म्हणटना, तूंय एकलो तांचे भितरलो म्हणटना, भाऊ भयणीनो, पळया तो भायलो उजवाड ताच्या मुखामळार. त्या वेळाचेर ताच्या भितर आनी एक उजवाड फांकलो. ताच्या अंतस्करणांत आनी एक उजवाड. कितें म्हूण दाखोवचो? तो उजवाड तुजे नैज सैंब दाखोवचो. भायल्यान ताच्या तोंडार त्या उज्याचो उजवाड पडटना ताची वळख धरली आनी म्हणाले तूंय तांचे मदो एकलो. त्या वेळार भाऊ भयणीनो, ताच्या भितर आनी एक उजवाड फांकूंक सुरू जालो. तूंय तांचे मदीं एकलो. केदळा त्या जेजूचो उजवाड आमचे भितर फांकता. भाऊ भयणीनो, आमकां आमचे आंतरीक रूप, नीज रूप, आमच्या तोंडाचे रूप मात्र न्ही, भितरले रूपी दाखयता. देखून आयची आयताराची शुभवार्ता तुमी वाचल्या जाल्यार, हांवें आमच्या नियाळाक दुसरी शुभवार्ता विसली. आयच्या आयताराचो शुभवार्ता तुमी वाचल्या जाल्यार कोण त्या जेजू सरशी येता तो उजवाडांत आसा. समजलें गे? त्या उजवाडांत आसा. देखून भायल्या उजवाडाचो परजळ ताच्या तोंडांत पडटना भितर एक तूंय एकलो. ताच्या भितर तो उजवाड पडला. कितें करचें आतां? वळखून घेवचें की नाका? देखून तो उजवाड आसा तो काडून उडयता. कोण आयची शुभ अर्थ पळया, सकाळींची शुभ अर्थ, कोण उजवाडा सरशीन येना तो काळोखाचो मोग करता. देखून पेद्रू म्हणटा म्हाका तो कोण म्हणून कळीत ना. देखून थंय तावन तो कुशीन वेता. त्या उजवाड आसलो पळय थंय तावन तो पयस वेता. आमचे आंतरीक सैंब क्रिस्ताच्या उजवाडान दिसून येता. देखून आयची शुभ अर्थ सकाळींची भोव सोबीत आसा भाऊ भयणीनो. आयताराची तिसरा आमी वाचता, जो कोण काळोखाचो मोग करता तो उजवाड सरशी येना. कित्याक? तो कोण म्हणून ताचे सैंब दिसून येता. देखून पेद्रू उजवाडा थावन काळोखा कुशीन वेता. जेजू आनी ताचो उजवाड नेगार करतना भाऊ भयणीनो, आमी काळोखा कुशीन मेटां काडटा. आनी एक संदेश, आनी काळोखा कुशीन मेटां काडटा. हो तीन थावन पयस वचून मेटां काडून येतना आनी एक साकन ताका धरता.
वा आनी थोडे पवित्र पुस्तकाचे जाणारी म्हणटा मालकूस ताचे मालक ताचे खाण कातरलो न्ही ताचो सैरो जावन असो पुरो म्हणून आनी तुय तांचे सांगाता आसोल्लोय. पेद्रूक आनी एक सवाल, तुय तांचे सांगाता आसोल्लोय. तितल्यार पेद्रू सापूत घाल म्हणटा म्हाका त्या मनशाची वळख ना. म्हाका त्या मनशाची वळख ना. कोण तो मनीस? भावा भयणीनो, कोणाची आमकां वळख ना जाल्यार आमी कितें म्हणटा? तुमकां कोणाची वळख आसल्यार नांवान सांगतात न्ही गे, तो ही तो ती नांवान सांगतात. आतां तुमची वळख आसल्यार 70 जाणांची नांवां म्हाका कळीत आसात, देखून हांव नांवान सांगता ती वो तो म्हणून सांगीत. पूण तो मनीस कोण म्हणटात? सामान्य चिंतपान पळया, तो मनीस कोण? ती भायल मनीस कोण विचारतात की ना? न्ही गे, तो मनीस कोण? आतां पेद्रू म्हणटा तो मनीस कोण म्हणून म्हाका कळीत ना, तो परकी, म्हाका आनी ताका संबंध ना. भावा भयणी, थोड्याच वेळा आदी जेजूक धरूंक येताना तालवार उबारलो पेद्रू जेजू खातीर. आतां म्हणटा तो मनीस, तूं क्रिस्त देवाचो पूत. लोक कितें म्हणटात म्हणटा, थोड्यांनी एलिया म्हळें, थोडे प्रवाद्या पैकी एकलो. तुमी कितें म्हणटात? तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हणलो पेद्रू. आतां कितें म्हणटा? त्या मनशाची एक कारण हांगासर आसा. केदळातून ताचे तोंड काळो कुशीन मेटां काडटाय, ताचो अणभव उणो जाता, ताची वळख विसरता. तो मनीस मेस्त्री म्हूण आपयलें पेद्रून जेजू. द सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड नाव कॉल्स हिम द मॅन. मनीस परकी, जेजूची वळख ना त्या मनशाची. दुसरे पोटी नेगार करता. भाऊ भयणीनो, जेजू तावन आनीक पयस त्या मनशाची. मेस्त्री तुजे खातीर हांव मरूंक तयार म्हूण आसलो. पेद्रू म्हणटा त्या मनशाची. इट्स अ मॅन, कोणी जावं पुरो, म्हाका पडोवन वचोंक ना. दुसरे पोटी तो नेगार करता. भाऊ भयणीनो, केदळा आमी जेजूतान पयस वेता, सिंबॉलीक काळोखा कुशीन मेटा काडटा, ताचो अणभव विसरून वेता. तितले चड हांव जेजूक नेगार करता, केदळ हांव पाता करता, तांणी दिली सोडवण ती नेगार करता, खान्न उडयता हांव, तितले ताच्या मोगाचो अणभव हांव विसरता. देखून तो जेजू मोगाळ आसुल्लो, जेजू सोडवणदार आसुल्लो, जेजू आशिर्वादा दिवचो, जेजू जीव दातार, तो मनीस जाता. इज अ मॅन. ताची म्हाका वळखूच ना. खंय पावलें पळया. तितलें जाताच भाऊ भयणीनो, लोक चडला, त्या आंगणांत लोक भरला. मध्यान रात उतरली, मध्यान रात उतर नायली. जेजू कश्टितात. पेद्रूय आसा आनी जेजूचे कश्ट पेद्रून पयसतावन पळयल्या जावं पुरो. आनी एका कुशीन पळया, एका कुशीन जेजूचे कश्ट पळयता, ताच्या भितर खंडी जावन ताका बगता. पूण आनी एका कुशीन कितें? ताणें ताकाच राखा जाय. तो नर्वस जाला. पेद्रू नर्वस जाला. एका कुशीन ताका बगलें आसतलें, म्हजो मेस्त्री कश्ट जाता. आनी एका कुशीन ताणें ताकाच राखा जाय. तो नर्वस जाला. आनी ह्या वेळाचेर तो उलयतना कशें गालिलियागार उलयतात तेच बरी तो उलयता. गालिलियागारां बरी जुदेयांत आनी जेरुसलेमांत आसले उलयनातले. गालिलियागार एकच भास उलयतले तरी गालिलियागार उलयतना जेरुसलेमांत जुदेयांत आसल्यांक कळटलें, कित्याक तांचे एक्सेंट बोली म्हणटात इल्लीशी विंगड आसली, इल्लें रफ एंड टफ उतरां. देखून ह्या लोकांक गालिलियागार कोण म्हणून स्पश्ट कळटलें, कित्याक सामान्य जावन गालिलियागार तिकेशे रफ घाले तेचे. आनी
पेद्रू उलोवची रीत पळोवन थिंसर असले अनेक साकार म्हणटा तुई तांचे मदलो एकलो गलिलेयाकार न्ही गी तुई तांचे मदें एकलो कित्याक तुई एक गलिलेयाकार तितलें जातना पेद्रू आपणाचेरच शिराप घाल मार्कस वांजेल म्हणटा पेद्रून आपणाचेच शिराप घाल म्हळ्यार ताचो अर्थ आपणाचेच शिराप मागून म्हळ्यार ताची वळख म्हाका ना हे हांवें म्हणचे फोटी न्ही हांवें फोट जाल्यार हांवूच नासवूं दी तितलें म्हणटा आपणाचेर शिराप मागचें म्हळ्यार जर म्हाका ताची वळख ना म्हूण हांव सांगता हे हांव फोट मारनासा जाल्यार हांव नासवूं दी म्हळ्यार हांवें सांगचें सत तितले मसर सुम्याक तो नेगार करूंक तयार जालो वळख ना म्हूण दाखोवन दिव जेजूची वळख ना हांव ताचे सांगता ना म्हणून रुजू करच्याक हांव नास जाल्यार व्हडणे हांवें सांगचें फोट न्ही सत म्हाका ताची वळख ना तितले पुणसर बाबा भयणी जेजूक तो नेगार करता रागणच ताणें म्हणलें जावं पुरो कित्याक तो एकलो पागी मासलिपाकचो आनी मासलिपाकचे सर्तावजान रफ एंड टफ कित्याक नाजूक स्वभावाचे दर्यांत तसल्या हवामानाक रावंक जायना न्ही गी इल्लें रफ एंड टफ जायचें ताका इल्लेशें धोरक नेचर म्हणटा म्हळ्यार धोरक स्वभावाचे जायचे तांकां मात्र त्या दर्यांत तसल्या वातावरणांत रावंक जाता आनी पेद्रू एकलो मासली पाकतलो जाल्ल्यान खंडी जावन त्या रागान ताच्या नेजू स्वभावान ताणें सांगलें जावं पुरो म्हाका तो कोण म्हणून कळीत ना आनी भाऊ भयणीनो त्या घडये उगडास जिवाळ जाता त्या घडये उगडास जिवाळ जाता भागी तूं सिमाव सर्गींच्या राजाच्यो साबयो तुका दिता आमी हांगासर आसल्यार कितलें बरें एक तंबू तुका एक तंबू मैजेक कितलें बरें म्हाका बचाव कर हांव बुडटा पेद्रू ये वयर उबारलो कोणी सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना भाग्य तूं सिमाव सर्गींच्या बापान हें तुका कळीत केलां भागे भाऊ भयणीनो त्याच घडये कोंबो सात घालता जेजूक नेगार करतना पृथ्वी सहित विरोधपण दाखयता विरोधपण दाखयता जेजूक नेगार करतना कोंब्यान सात घालचे आदी 3 फावटी तूं म्हाका नेगार करतलोय जेजूची उतरां पेद्रूच्या उडासांत आयले त्या कडये जेजून गुवोवन पेद्रूक पळयल्लें कित्याक पेद्रूची परतवणी जेजू कुशीन जाल्ली येदोळ म्हणसर जेजू गुवोन आसलो पेद्रू जेजू कुशीन गुवोंक सुरू केलें ताणें जेजू कुशीन गुवोंक सुरू केलें आनी जेन्ना पेद्रू जेजू कुशीन गुवोंक प्रारंभ करतनाच जेजून गुवोन पेद्रूक पळोवन जाला पेद्रून जेजूक पळोवंक मुखार येजय म्हूण ना जेजू फाटल्यान पयशिल्ल्यान पेद्रू आसलो जाल्यार जेन्ना पेद्रू इल्लें प्रयत्न करता जेजूचेर दिश्ट घालूंक भावा भयणी जेजूनच गुवोन पेद्रूचेर दिश्ट घाल्या भावा भयणीनो जेन्ना आमी इल्लें जेजूचेर दिश्ट घालूंक खंयच्या स्थितीर आमी आसां जावं पुरो कितलेंय सोम्याक आमी नेगार केलां जावं पुरो पूण इल्लें गुवोन जेजूचेर दिश्ट घालूंक तूं पळयताय जाल्यार जेजू तुका गुवोन तुजेर दिश्ट घालता आनी ती दिश्ट जेजूची दिश्ट भाव भयणीनो पेद्रूचेर ती दिश्ट पेद्रू लागीं उलयली आसतलें पेद्रू 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 भाव भयणीनो जेजून पेद्रूचेर दिश्ट मात्र घाली पूण त्या दिश्टीन एक ताळो आसलो जेजूक नेगार करतना भाव भयणीनो ताची दिश्ट आमचेर पडटा आनी त्या दिश्टीन एक ताळो आसा हर एकल्यागे आमच्या नांवान तो ताळो आपयता हर एकल्या नांवान हांव जाल्यार म्हज्या नांवान तो ताळो आपयता
हर एकल्यागे तुका तुझ्या नावान भाऊ भयणीनो तो थाळो आपयता. आणि तिसर पेद्रूक जेजू एक जस्ट मनीस आसलो, जस्ट मनीस आसलो न्ही गी. तो मनीस म्हळें पेद्रून, पूण पेद्रू जेजूक जस्ट एक मनीस न्ही, बघार पेद्रूस ज्या पेद्रूचो जेजून मोग केलो तोच पेद्रू आतांय जेजूक ताणें नेगार केलो जाल्यार जेजून पेद्रूक सोडूंक ना. तोच मोगाळ पेद्रू देखून ताचेर दिश्ट घालतना कंडी जावन ताणें मोगान दिश्ट घाल्या. बाबा भयणी, आमी जेजूक सोडून पयस वचून परत ताचेर दिश्ट घालूंक प्रयत्न करतना जेजू आमचेर दिश्ट घालता. परत ती मोगाची दिश्ट त्या दिश्टींत जे बोक्साने जेजून ताका कुर्सायल्ल्यांक दिल्लें, जे बोक्साने त्या कुर्सार आसल्या सोराक ताणें दिल्लें, तेच बोक्साने त्या दिश्टींत जेजून पेद्रूक दिवून जालें. आय लव यू पीटर, आय लव यू. भाऊ भयणीनो, तसली दिश्ट बोक्सान्याची जेजू आमचेर घालता. तितलेंच जेजू सांगता आय लव यू सो अँड सो, कोणी जावं प्रो, त्याच नांवान आपयता. ताच्या उपरांत पळया जेजून गुवन पेद्रूक देखलो. तशें म्हळ्यार सोबीत उतरां हांव तुजो मोग करता. त्या दिश्टीन पेद्रूच्या काळजाक एक गाय जालो. त्या जेजूची दिश्ट भाऊ भयणी पेद्रूचेर पडतना पेद्रूच्या काळजाक एक गाय जालो. आणि तो गाय जेजूच्या मोगाचो. आणि तो गाय इतलो दुखोवंक सुरू जालो, पेद्रू कंट्रोल करूंक जालें ना, देखून तो गळगळ्यान रडलो. त्या जेजूच्या मोगाचो गाय पेद्रूच्या काळजान जालो. देखून भाऊ भयणो, त्या जेजूच्या मोगाचो गाय तुज्या आनी म्हज्या काळजान जाता जाल्यार आमी केल्ल्या पातकाक आमी रडोंक तयार आसा. केदळ मुसर तो गाय आमच्या काळजाक जायना जेजूच्या मोगाचो, तेदळ मुसर आमचे काळीज घट्ट उरता. There he melts. आता हांगसर दोगांचे व्यक्तित्व आमी पळयत. एकल्यान जेजूक विकृत केलो जुदास, आनी एक जेजूक नेगार केलो पेद्रू. पेद्रूक ताच्या पातकाची वळख जाता, देखून तो पातकाचें दूख धरता. आनी जेजूक दुखयले ताका घाय केल्लो म्हणलो अनुभव ताका जाता. पूण जेजूच्या मोगाचो तो गाय आसा पळय, तो ताका बळादी करता. आनी एक आसा जुदास, जेजूक विकृत केल्ली म्हणली खांतोवणी, गिल्ट. आनी ते गिल्ट खांतोवणी ताचे ती भे उपजोवच्या बरी करता. आनी कितें म्हाका जाता कोणना म्हणून, देखून तो पयले सुसून ताका नाश करता. पेद्रू ते एक बरवसो वय हांवें फाताक केलें, सुमयान म्हजे मोगाची दिश्ट गेल्या, तो म्हाका बक्षिता. खांतोवणी न्ही, गिल्ट न्ही. आज भाऊ भयणो, जायते पटी आमकां पातकांत आसच्यांक पयले आमकां दोस्ता गिल्ट, खांतोवणी, भे, हे वायट सक्तेतावन मोग आनी बोक्साणे जेजूतावन. जर तुका पातकाची खांतोवणी गिल्ट आसा जाल्यार परतून कुमसारान सांगताय परतून खांत येता जाल्यार ही वायट सकत, ती आमकां जेजूचो मोग अनुभव करूंक सोडना. जुदासाक तशेंच जालें, गिल्ट. त्या जेजूचो मोग अनुभव करून ताका सोडूना, वचून नासा. पूण पेद्रू जिविताची परतवणी. त्या मोगाचो गाय ताच्या भितर इतलो रमलो गे, त्या मोगाच्या गाया खातीर ताचें जिवीत सुद्दां समर्पिता. सोम्या बरी मोरोंक समेत तो तयार ना, म्हाका वयर सकला कुर्साया म्हणटा पेद्रू. भाऊ भयणीनो, उडास तूं बरा. पेद्रून जेजू देवाचो पूत म्हणलें नेगार करूंक ना. बघा, दोन संगती मात ताणें नेगार केलो. एक, त्या मनशाची म्हाका वळख ना. दुसरें, हांव ताचे सांगता ना. दोन संगती ताणें नेगार केलो, म्हळ्यार हांव शिस्त न्हय म्हणून. पूण एक ताच्या काळजान घट्ट आसलें, तो देवाचो पूत. भाऊ भयणीनो, भावार्थ तो आमी कितले पातकी जावन पयस गेल्यार एक खंडीत आमच्या मतींत आसूं दी, तो देवाचो पूत तुका आनी म्हाका सोडवण दिवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. तें घट्ट आमच्या मतींत आसूं दी. ताच्या उपरांत आनी एक हंत आसा पेद्रूच्या जिवितांत, तोय नियाळ करून आमी सोडया. जिवंतपणा उपरांत जो इवांजेल 3 आमी भोव सोबीत तरेन वाचता. आदी पातून
जिवंतपणा उपरांत जेजू पेद्रूक भेटता आनी त्या वेळाचेर जेजू ताचें मोडें उस्तिना. मोडें उस्तुंचें म्हळ्यार कितें? आदलें सैम उस्तुंचें. उस्तिना. हां पेद्रू तुवें म्हाका नेगार केलें न्ही, आनी पळय हांव जिवंत जावन आयला, तुका सांगता जाल्यार आतां नेगार कर पळय. ताचें मोडें उस्तिना. तूं इतलें सक्कड म्हज्या सांगाता रावता म्हूण सांगलें, तूं म्हाका सोडून गेलोय तें विचारना. पूण एकच सवाल तो विचारता, पेद्रू तूं मुसिमांव जो आमच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गे. हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गे. ओ सोबीत जापल्या खाली जावन तुवें कितें केलें? आतां तूं म्हजो मोग करताय गे. हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गे म्हळ्यार हांचे प्रास म्हळ्यार कोण? थंयसर जेजू जो मोगाचो शीस जो आसलो ताचे प्रास तूं चड मोग करताय गे. हे शीस आसात तांचे प्रास चड म्हजो मोग करताय गे. भाऊ भयणो, आज ते सवाल आमकां येता जाल्यार, आज म्हज्या जिविताची परतवणी हांव आशेता जाल्यार, नवसरणी करूंक हांव आशेता जाल्यार, जेजू आमचें पास्ट कितें जावन गेलां तें उस्तिना, मोडें उस्तिना आमचें. कित्याक मोडें उस्तिल्यार तें कितें आसा? हॅलो, खंय गेल्यात तुवें? मोडें उस्तिल्यार थंयसर कितें आसा? आं आयकना म्हाका. मोडें उस्तिल्यार कितें आसा थंयसर? कुसाडाय वास मारता, आमच्या जिविताची वास मारता. देखून जेजू तें उस्तूंक वचना. दॅट इज फॉरगिवन. तें नितळकण जालां. नवें जिवीत तूं म्हजो मोग करता गे. आज जेजू भाऊ भयणीनो पेद्रूक विचारलें तें सवाल आमकां विचार जालें. हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय. हांचे म्हळ्यार जावं पुरो तुजी भाऊ भयणी जेजूचो मोग करतात, याजक धर्म भयणी जेजूचो मोग करतात, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी. वॉट ए चॅलेंज. तुज्या घरांत इतल्यो सक्कड वस्तू आसा, भांगार आसा, पयशे आसात, ग्रेस्तकाय आसा, तुज्या नांव जोडची आशा आसा, सक्कड आसा, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गे. कसलें सवाल. जेजू हांव तुजो मोग करता म्हूण आमी म्हणटा, हात पांय वयर कर म्हणटा, पूण सवाल हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गे. म्हज्या मोगा खातीर हें सक्कड सोडूंक तूं तयार आसाय गे. पेद्रूची जाप, वय सोम्या, वय सोम्या, वय सोम्या. ती जाप करी जाली भाऊ भयणीनो, केदळा ताचो जीवच सोम्या खातीर ताणें दिलो. हांचे प्रास म्हळ्यार म्हज्या कुडी प्रास चड हांव तुजो मोग करता. फॉर युअर सेक, बिकॉज आय लव यू लॉर्ड, आय एम रेडी टू गिव माय लायफ. हांचे प्रास म्हळ्यार हाचे प्रासी, म्हज्या कुडी प्रासी चड हांव तुजो मोग करता. तो मार्तीर मेलो. He offered even his body for love of Jesus. भाऊ भयणीनो, सोबीत आपोणे पेद्रूच्या जिवितांत आमकां खंयसर येमे आसल्यार एकच संदेश, तूं म्हजो मोग करताय गे. तूं म्हजो मोग करताय गे.